हांव तुमकां सांगलां कित्याक तुमी कांय जाणां कांयच करूंक पावना. तुमी सोत मानतात ते आपोवनूच तुमच्या जिवितान. थीरपण दिता शक्ती. देव आमकां आपयता आनी तो जाणो कसल्या गोंडोलान आमी आसात ती जेन्ना आमकां आपयतोच आनी देवाची शक्ती आमच्या अस्कोतायेन एकदम बरी चलता. ताचो उजवाड वेरो गेल्या आयदनांतल्यान अदीक परजोलता. ज्या मनशा लागीं सारकें आसा ताचें किनोदीक. आतां जेन्ना हांव ताका मेवली ताका एक सारकें पिशें मेवलें. आनी देव मुद्दम करून ओस्कोत आनी पिश्यो वस्तू विचून काडटा जाचे वरी ताचो उजवाड परजोलता कित्याक ताका पळोवन लोक म्हणटा तो देवूच जावंक जाय. म्हणजे तो देवूच जावंक जाय. तूं जाणा हांव इस्कॉलान आसतना इंग्लिशेन नापास जातालीं कित्याक म्हाका नाम, सर्वनाम, क्रियापद आनी वाक्य सारको करूंक जायनासलो. हांव परवा करिनासलो तूं क्रियापद वो नाम जाल्यार. हांव संवसारांतल्या सगळ्याकीन बोर्ड माध्यम टीव्ही आनी रेडिओचेर उलोवन आनी हेर जिन्सवार माध्यम म्हणजे हें एक देणें देवाचें. आनी देवाच्यान तुका दिवं येता देणग्यो तुज्या सोयंबान जायना तसल्यो वा तुका ना तसल्यो. पूण कांय वस्तू आसात जांची ताका गरज त्यो दिल्यो देणग्यो पुरायेन चलता जाल्यात. आनी तांतली एक तुका सोयोग दिवंक पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या सांगाता वावरूंक थीर जावं. थीरपण दिता शक्ती. म्हाका उगडास आसा पयलेच सुवातेर. पयलेंच ऑफिस जेन्ना आमचें आसलें आमच्या घराच्या बेसमेंटान. हांव एक सकाळीं म्हज्या मेजाचेर बसलेली म्हजी तकली मेजार धरून मागताली म्हजी मिनिस्ट्री फांकारूंक. ओ देवा, हांव इतलो वेळ रावली आनी म्हज्या जिविताचेर केदें व्हडलें आपोवणें आयलां. ओ देवा, म्हज्या मिनिस्ट्रीक तुजो आदार जाय. हांव नाकारता तुका सोयताना. हांव तुका नाकारता. तूं ह्या मिनिस्ट्रीचें वाडप आडायचो ना. आनी हांव आयकोलें सादेपणे देवान म्हाका म्हटलें आतां जॉयस तूं कोरीसोर हांवें तुका कोर म्हटलां तें तुज्या घोवा लागीं उलयताय त्या बदल म्हज्यान तुज्या मिनिस्ट्री कांय एक करूंक जायना. चला तें तुमी वागता ताचेकीन बरें आसा. कारण हांव चड हुशार आसलीं व्हडलें तोंड घेवन जें कोणाकूय कातरून कुडके करी आनी म्हाका मातूय उमेद नासली जुलोवन घेवंक वो मानून घेवंक. हांव दुखोवलेली आनी दादल्यांनी म्हजो अपमान केलो आनी हांवें म्हज्या बरोबर कबलात केली. इतली सगत वर्सां जेन्ना हांव वाडटाली ही हांगाची भायर सरतच कोणूच परत म्हाका कितें करूचो ना. बरें आयकोंक बरें दिसता पूण देवाच्या नदरेन तें चलोंक ना. आनी देव म्हाका बरें करी तो बरो मनीस आसलो. पूण तूं जाणय तुका तीक कामाची संवय आसल्यार तुका सगळ्या सवय कितें पूण वायट दिसतात. ती कितली बरी जावन म्हाका परवाना तूं एकूच वस्तूची नदर मारतली. म्हणटच हांव थोनांत सुबेर आसली आनी जर हांव तयार नासली तो सांगता तें करूंक जाल्यार हांव भासाभास करी आनी पत्ते दिताली. देव तुजो फुडो करी म्हाका तोंड बंद कर म्हूण सांगोंक. त्या विशीं देवान तुमचो कोणाचो पण फुडो केला. आनी दुसरी समृद्ध 7:22 म्हणटा आनी जेन्ना हांव म्हज्या दुस्मानाक ताच्या हातान दिता आनी हें तर म्हत्वाचें कित्याक तुज्यान एका प्रश्नाक जैत व्हरोन हेजो तुका जाय तें तेन्ना जेन्ना पवित्र आत्मा आपलें बोट ताचेर धरून तो तें तुका दिता मागीर बायबल म्हणटा तुवें तुज्या दुस्मानाचो सापूच नाश करूंक जाय. ताचे सवय कबलात करिना तूं ताचे सवय लोगीन जायना तूं ताचे सापूच नाश कोत्ता आनी पुसून उडयता. म्हणटच तुवें देखलें म्हाका जाय आसलें आयतार आनी मंगळारा ती सगळींच हांवें जेवंक आनी मागीर उरलें सुमार नाका तें केल्लें. हांव म्हजी तकली म्हज्या मेजार दवरता म्हटल्यार आतां म्हजी मिनिस्ट्री वाडलेली आनी थोडी रेडिओ स्टेशनां मेवली. हांव 200-300 लोकांची जमाती आपयतालीं. पूण म्हाका जाय तुवें हें सजमूंक घोडयेक देवाचे कृपे आनी काकुतीन म्हज्यान कितें पूण करूंक जातालें. थोड्यो बायबलीच्यो शिकोवण्यो घोडयेक थोड्योश्यो ल्हान जमाती जंय कांय लोक म्हजे परवीं वायट वागतालीं तीं येतालीं. पूण म्हाका जाय तुका सांगूंक की जर हांवें देवाक दिवंक ना हांव म्हज्या घोवा लागीं उलयता तें बदलूंक. जो लोक म्हाका चावयतालो हांव हांगा आसपाची न्हय. हें फकत इतलें सोंपें कित्याक म्हाका जाय तुका कितें सांगूंक आमचो येस ह्या जिवितान आमच्या काम करपाचे योग्यताय प्रमाणे न्हय चरित्रा विशीं चड आसा.
आनी जायत्याच लोकांक देणे आसात जी तांकां खंय तरी वतलीं पूण तांकां तितल्या चरित्र ना तांकां थंय दवरच्या. देखूनच हांव मातूय उमेद दाखोयना नोशिबाच्या नोकेत्राक. वाव, ह्या दादल्याचे खबर आयकला, अरे तो महान. बरें, जर ताचें जिवीत थंय थीर आनी मजबूत आनी बुन्यादीक येस मेलो ना तो थंय रावचो ना. तो वयर चडला त्या परस वेगीच सकयल पावतली, वो तीच वयर चलता त्या परस वेगीच सकयल पावतली. आनी देवाक थंय आनी कोणाची गरज ना आपूण क्रिस्तांव म्हूण सांगूंक, ताच्या नांवान आपली पिसाय दाखोवंक. देखून आमकां थीरपणाची गरज. थीरपण दिता शक्ती. मोइसेसाक जिवितान मोड आपोवना आयलें पूण तो भावनाचेर पातयेतालो. तो आपले शक्तीचेर चलतलो, आपलेच चरित्रांनी. म्हणटच देवान ताका 40 वर्सां दिलीं खुंयसरल्यानूच ताका बुद्ध शिकोवंक. आमेन. पेद्रूक व्हडलें तोंड आसलें. तो भावनांनी आबूज जातालो पूण ताचें कालीज बरें आसलें. आनी तूं जाणा, जेन्ना देव तुजें कालीज पळयता तो तुज्या सांगाता काम करतलो आनी काम करतलो आनी काम करतलो आनी तूं ताचें आयकतलो वो तूं निराशी जातलोय. म्हाका एक भयण आसा जी म्हजी कबलात करता. तर आमी उदरगत चिंतनांनी केली आनी उदरगत तोंडान केली. तोंडान. पूण हांव तुका सांगता, जितली आगोड आमचें तोंड ताब्यान धरूंक, कोडीक मातशेंय आगोड जायत आमची भावना आनी मनस्थिती ताब्यान धरून. पूण हांव तुका एक सांगता, ती दोगांय लागींच आसात. कित्याक जेन्ना आमकां दिसतोच वो दिसोना जातोच, आमी चड करून ती भावना मजबूत जाल्यार वायट भावना आसतोच सारकी वस्त करूंक चडूच आगोद. जर तूं आयज हांगाथान वेताय तुमच्या मनान निश्चय करून, तुजें मन थीर धरून निश्चय करून, हांव परवा करिना म्हाका कशें दिसत, देवाचे कुरपेन आनी काकुतिना सारकें आसा तेंच कोत्तेनी. कोणाक बोगसूंक तुका बोगसोने दिवशें दिसोंक गरज ना. कोणाक बरें करूंक तुका बरें करूंकशें दिसोंक गरज ना. म्हज्या बापायची काळजी घेवंक म्हाका दिसोंक गरज नासली. तो मेल्या उपरांत ताणें म्हाका म्हज्या पुऱ्या जिवितान अपमान केल्या उपरांत, पूण तें करूंक पसंती आसली. आनी बायबल म्हणटा सारकी वस्त करूंक बेजार जायनाका, सारकी पसंती करूंक, कारण अशें केल्यार फुडले पिकेक तूं वंगतलो म्हूण दुबाव ना. भले बरो जावंक तुका बरो जावंक दिसोंक नाका. तुका तोंडार हांसो खेळोंक तुका कोण खोशी आसा म्हूण दाखोवंक नाका. थीरपण तुका शक्ती दिता. तूं उचांबल व निराशी जातोच. वेगीच शांत जावपाक आनी एक थीरपण जावपाक. ती एक शक्ती. उबो रावंक व सोसूंक कसलीय परिस्थिती आनी शांत रावंक. कितलें सुंदर. थीरपण एक चड म्हत्वाची देणगी जी आमच्या लोकांक व आमकांच दिवं येता. थीरपण म्हणजे पातयेवन रावप. कोणूय थीर आसलो म्हणटच तुज्यान ताचेर पातयो येता अशें तुका दिसता. म्हज्यान देवाक सदांच बरी मनस्थितीन आसोंक पातयो येता. हांव ह्या दादल्या लागीं काजार जाल्यार 40 आनी 3 आनी 6 म्हयने जाले आनी म्हज्यान तें तुका सांगो येता घडयेक. तूं जाणूय 4 वो 5 पावटी ह्या सगळ्या वर्सांनी हांवें ताका वायट परिस्थितीन पळयलां आनी तेन्ना ती तितली वायट नासली. म्हणजे आमी काजार जातोच म्हजी मनस्थिती पयलेच म्हयन्यान इतली वायट आसली तितली ताची पुऱ्या जिवितान नासली. आनी ताचो एक भाग म्हाका दिसता ताचो चरित्र, ताचो खरेंच सादारण सुसेगाद चरित्र ताका सयोग दिता कित्यायचो फुदो करूंक. पूण ताचे परस ओदीक ताची पसंती देवाचेर विस्वास दवरूंक. ताची पसंती देवाचेर विस्वास दवरूंक. आनी एक गोश्ट जी हांव चिंता, देवाक आदार दिता थीर रावंक. आनी हें तुमकां कांय जाणांक अजाप दिसतलें. तो सदांच आपली बरी काळजी घेता. तो व्यायाम करता, तो मेवता तें खावपाक ना, ताका बरी न्हीद पडटा. तो सगळो ओगीच बसून चिंतिना. तूं म्हटल्यार हातूंत थीरपण खंय आसा. वो हे सगळे थीरपणा विशीं आसा. कित्याक खरेंच आगोड जाता जेन्ना तूं एकदम कांसार जातोच सारको वागून. म्हणटच म्हज्यान हांगा सगळो दीस उबी रावन तुमकां उत्तेजन दिवं येता. तुमची फकत काळजी घेवन आनी हें फलादीक जातलें. तोच वीत करून कोणा सांगाता सोयरीगत धरूंक जो सोंपेपणी बागवता, निराशी रागवता, उचांबल व क्रोधीत जाता, तुज्या कुटुंबाक एक उपकार कर. चल आतां जाणा तुमी थकल्यान म्हूण हांवूय थकल्यां. हे आपल्यान आमी आमच्यान वचो येता. तुज्या कुटुंबाक एक उपकार कर. आमेन.
तुज्या कुटुंबाक एक उपकार कर आनी तुजें मन थीर कर की तूं घरा वचून तुजें घाणेरें चिंतप ताचेर वायट मनस्थिती काडचो ना म्हूण. म्हणजे कोणा वांगडा रावप जो तूं नकलो खंयच्याय दिसा कसो कितें करीत तो हाचे परस आनी कांयच वायट आसचें ना. आनी जेजूचो मोग करूंक कारण तो आमचें खडप. ताका खडप कित्याक म्हणटात? सदांच तीर, सदांच तसोच, सदांच मोगल, आमचे थंय सदांच बरी मनस्थिती, सदांच एक सारको. आनी आमी ताका वेंगोयता. बरें, तुका नाका दुसऱ्या लोकांक तुजे बद्दल असोच वागणूक केल्लो? देवान म्हाका एक व्हडांतली व्हड सोयंबीक देणे दिला आनी तें दिवंक म्हाका एक थीर घरकार कित्याक हांव कशी वाडलेली त्या पासत. हांव नकलो म्हज्या जिवितान कितें जातलें आसलें देवाच्या थीरपणाचो नमुनो नासलो जाल्यार. आमेन. म्हाका जाय आमी वाचूंक फिलिपकारांक चॅप्टर 1 28-29. हो एक चड बरो ग्रंथ. हें आयकोन घेयात, आमी ते वयर पड्ड्यार घालतलीं. तुमचे दुस्मानाक कशेंच भाशेन तुमी भिवूं नाकात, कित्याक असलें सदांच करप जें आनीक एक उतर थीरपणाक. असलें थीरपण आनी शक्ती हें एक देवान दिलें खुना जातलें, तांचें निसंटोन जातलें. देखून जर तूं थीर रावशी तर थंय म्हणटा दुस्मानाक तूं उस्ताद, कारण देंवचारान कांयच करी नजो तूं थंय थीर आसल्यार. ताका जाय तुका फकत चावूंक आनी उचंबोल करूंक. म्हणटच तूं सुरू करता कांयच्या काय उलोवंक आनी कांयच्या काय करूंक. म्हणटच फुडल्या 5 दिसांक तूं गुन्हेकारी जाता त्या दिसा तुवें केल्या वस्तूचो. कोणपण थंय आसा? तुज्या निवारणेचो आनी सोडवणेचो एक खरो रूपकार आनी गोवायकी जा आनी देवा थाय. तर म्हज्या आदार दिवपी मातशें भायर येतलें. आमकां थोडो आदार मेवलो. बरें, देंवचारा तुका काडून हांगा दवरुया. देंवचारा, जेजू देवा कारगा. आतां हांगा एक भावार्थी आसा. खंयच्याय दिसा तूं सारकोच नकलो तुजी परिस्थिती कोत्तेली पळय ती कितें, तुका खात्री केदींच ना. बायबल आमकां भास दिता की देव कांय परिस्थिती आमच्या जिवितांतल्यो मुदार आनी जाय तसो दवरतलो आमी शांत जावंक शिकोसोर कोटीन दीस येत तेन्ना. तर तूं खरेंच नकलो, तूं उठ्ठोच कितें जातलें तें त्या अमक्याच दिसा. आनी देवाक पासून नाका ताचे वयर आमी चड फिकीर दाखयलेली, कित्याक ताका जाय आमी थीर आसलेले. की गरज ना आमच्यो सगल्यो घडण्यो सारक्यो जाल्ल्यो आमी खुशाल आसोंक. आयज तुज्या तकले वयर कितें पूण आसा? हांव त्या विशीं थकलें. हांव थीर रावंक थकलीं आनी म्हजी परिस्थिती म्हजेर ताबो घातलो. तर कितें जाता तें हें दुस्मान चिंता तुका स्वतांक. आतां जर तूं पाटी सरशी तुजे सोयरी कुटीन देवा थाय आनी तूं सुरू करशी चोगडोंक त्या, तूं ताका फकत खोशी आनी खोशी आनी खोशी कोत्ताय. आनी आमी देवाक असल्या परिस्थितीन घालता की ताच्यान कांयच करी नजो आमचे पासत, कित्याक आमी ताचेर आमचो विस्वास दवरिनात. दुसरे वाटेन हें चलता आसतना त्यो पोलेता, तो फकत पोलेता. पूण जेन्ना म्हाका थावें जालें, तो जो जियेता गुपीत जाग्याचेर सगल्याकीन व्हरत्याशी आनी पांकलोलो आसता सर्वेस्पराच्या सावलीत आला, जाची शक्ती खंयच्याच दुस्मानाच्यान फुडो करूंक जावचें ना. हांव ताका म्हणटलो, तो म्हजो आलाशिरो आनी म्हजें बल, म्हजो देव, ताचेर हांव बागोवता आनी पातयेता आनी ताच्यान हांव म्हजो विस्वास भियेनासतना दवरता. मागीर कितें जायत त्यो सगळोच सांबाळ कोत्ता आनी म्हाका कसलोच प्रश्न आसना. आमेन. आनी म्हाका जाय तुवें हें पळोवंक, कित्याक अशेंच घडटा आत्मीकतायेन. तुका घडयेक सयोग मेवत खंयच्याय दिसा उचाबोल जावंक अपमान भोगूंक
तुजी शांती वचोंक कितें पूण मूर्खपण उलोवंक चिंतूंक एक जमो वायट चिन्नाचो वायट चिन्ना आनी आमकां ते पोलेतात पवित्र संसार आमकां पोलेता देंवचार आमकां पोलेता देव पोलेता आमचे आंच बुडवे आमकां आयकतात आनी कितें पूण म्हणोंक जांतून तांच्यान वावरूं येता आमच्यान म्हणूं येता की देव आमच्या जिवितान एक सयोग पोलेता आनी देंवचार आमच्या जिवितान सयोग पोलेता हांव तुज्या मुखार दवरता जिवीत आनी मरण आशिर्वाद आनी शिराप विचून काड आतां परवां ना तुका कितेंय दिसल्यार भितर थान तुका अशें दिसत की तूं अशेंच फुट्टोलें म्हूण पूण जर तुज्यान म्हणूं येता म्हाका आदार दी दुनिया म्हाका आदार दी ओ देवा आदार दी म्हाका थीत दवर म्हजें तोंड भर दवरूंक आदार दी म्हाका आदार दी म्हाका आदार दी म्हाका आदार दी चड वेळ लागना आनी दिव तुजे वरती चलता तूं जाणा कित्याक बायबल म्हणटा नाच दिना आमच्यान सोसूंक जाता ते परस सगळें आमचेर येवंक पूण दोर एका ताल्ले सांगाता तो भायर सरपाची वाटूय दाखयता तुज्या दुस्मानाक एका किनाक पासून कशेच भाशेन भियोंक दिनाकात ही एक देवान दिल्ली खुना जातली तांचें निसंटन जातलें आनी तुमकां देंवचारा हातांत हाय तुमकां सुटका मेळटली म्हाका जाय तुवें घरा वचून निश्चय करूं की देवाच्या आदारान तूं थीर जातलें न्हू देवान आमकां भियोवपाची उर्बा दिवंक ना पूण शक्ती आनी मोग आनी बरें मन वस्तूचें चिंतून तुज्या मनान थाराय तूं कशें वागतलें तें तुज्याच सांगाता दर सकाळीं एक भेट घे आनी कांय वस्तूचें चिंत तुकाच म्हणूं नाका जर आतां हांवें येवजून केल्यार खूब वेळ जालो आनी हांवें येवजून केल्या त्या परमाणे म्हजें येवजून चलना तर हांव एक चड बेउपयोगी मनीस म्हूण सोचमोतली कित्याक म्हज्यान तुका ह्या वेळार सांगूं येता तुवें तुजें मन आदींच थारायलां कितें पूण जातलें तुका उचोबल करूंक तुवें त्या विशीं बारीक चिंतूंक जाय हॅलो हांवें म्हटलां तुज्या येवजणीक तुज्या नोवान करीन येजो वो निरोप हांवें साद्यापणान चिंतूंक येवजोंक केल्ली तसो येवंक ना आनी म्हाका जाल्या परी म्हाका बेजार करता जेन्ना वरांची वरां आनी सुमारां तयारीन सारता आनी येवजण करून मांडून दवरता आनी मागीर देव तें सगळें मिसळ करता आनी मागीर तें पिशेपणशें दिसता पूण तुजा न्हय आमच्या जिवितान आमकां उत्पादीक जावंक मेळलो ना आमकां पातयेचो आनंद मेळो ना जर आमी आमच्या येवजणेक नोमान करूंक जाय मनीस आपल्या मनान एक येवजिता आनी देव ताचें पावलां मुखार व्हरता आमेन आनी तुजें कितें तें हांव नकलो पूण खूब वेळ म्हाका ती पाटी चुकली आनी हांव जेरूल ते पाटीक हाजीर आसतली देवाच्या उतरान आमकां कितले उदाहरण आसात जुंय लोकान सारकें तें केलें पूण आनीक जायते उदाहरण आसात जुंय लोकान वायट केलें एलायजान एक दीस स्वर्गार्थान उजो आपयलो आनी सादे 400 दोंगी बैल प्रवादांक मूर्ख केले जिवेशी मारले आनी ताचे कुडक्यांचे कुडके केले हांव नकलो दुसऱ्या दिसा तो कितलो थकलेलो तो केन्ना आमी ह्यो वस्तू वाचता आनी ताचे नियाळ करता कसली ताकद ताका जाय जातली कितली भावनाची शक्ती जाय जातली ते करूंक दुसऱ्या दिसा एक वस्तुरेन ताका धमकी दिली जेजबेल आनी तो शेकी ओरण्यान धांव मारता एका रुखाताला बसता आनी मरणांक आशेता आनी देवान देवदूत धाडलो ताका न्हीद आनी जेवण दिवंक म्हाकाच सोजमोना म्हजे प्रश्न कितें ते रातचे न्हिदोंक तूं स्वीत करते घडीक आदार दीत आमेन पूण म्हाका आवडटा जे देवान म्हटलें उपरांत ताणें थोडो न्हिदोन आनी जेवण जेवन उपरांत तो वचोन एका दोलींत लिपलो तरी तो देवाची आज्ञा मानूंक कबूल नासलो आनी देव तो आसलो थंय आयलो आनी म्हाका आवडटा ताणें म्हटलें तें तूं हांगासर कितें कोत्ताय आनी म्हाका तुमकां देवा कडचें एक उतर दिवंक जाय तुमी कितें कोत्तात लोक हांगा मोत्ता आनी फेरणान वेता आनी भुरगीं उपाशी आनी लोकांक उखलून लिंक धोंड्यान घालतात आनी हांवें म्हजी तकली टॉयलेटान घालून रडटाली कारण म्हजो घोव एक फुटबॉल गेम पळयतालो हॅलो
तुमच्या घरान कोण पूण आयसा म्हणजे आनी कितले पिसायन ते बरोंक जाय गाय वोय ती म्हाका सारकी त्रातार करिना आनी कोणूच म्हजी काळजी घेना तुझा नाही जर संवसारांतलो सगळो लोक तुका मालत्रातात करतात तांतून तुका सोट्या मेवना सगळो वेळ रागार जावन आतां आयकत 3 सुमाना पाटी हांव कोणाचेर इतली चावल्ली म्हणजे हांव आसोंक नासली तितली रागार जाल्ली हांव नकलो कितलो वेळ पोरल्यान हांव पिशी जाल्ली आनी हांवें चिंतूंक ना हांवें मागणें करूंक ना म्हाका देवा कडच्यान उतर मेळोंक ना हांव फोन उखलून तांकां नाकारताली कांयच आयकोनासतना आनी हांवें तुजे पासून इतलें करूनय आनी हांव रागार जाल्ली म्हाका 2 दीस लागले म्हूण हांव अपराधी म्हूण थारावंक देखूनच हांव जाणो हांव जायतो काल पर्यान रागार जावंक ना तितली जाल्ली कित्याक जर हांव कोणाचेर रागार जाता तर म्हणजे 5 मिनिटांनी अपराधी जाता चूक मानपाची चिंतना पासून येवंक ना तिसऱ्या दिसा पर्यान आनी मागीर देव सुरू करता म्हज्या काळजान घालूंक बरें वय तो मनीस वायट वागतालो ती खरेंच वायट वागताली आनी जें तांणी केलें तें खरेंच मूर्खपणान पिशापण आनी तांणी तें करूंक फावो नासलें पूण ताणें म्हटलें हें तुका सोत्या दिना तें तुका सोत्या दिना तूं रागार जावंक आनी तुजें व्हडलें तोंड उखडूंक हांव सोज म्हणा तूं एक उदाहरण म्हूण आनी हांव आनीक एक पुरी रात रावली आनी हांवें देवाकूय आपयलो ताका आपोवंक म्हाका आवडटा हांवें देवाक आपयलो आनी तो जाणो आसलो ती परिस्थितीन हांवें म्हटलें म्हाका अशें दिसता घोडयेक देव म्हाका सांगता आनी गरज हांवें तांकां फोन करूंक आनी माफी मागून पूण केन्नाय हांव तशें कोत्ताना चडूच मुखार वेता तूं जाणूय साल्वार आनी सगल्यांक शांत करूंक तर तुका दिसता घोडयेक ओतीक बरें तांकां जातलें हांव माफी मागिना तर हांवें हे 3 सुमाना पाटी केल्ले म्हणजे म्हाका जाय आसलें ताणें सांगलेलें ना म्हाका दिसना तुवें तें करचें म्हूण म्हाका दिसना तें तुका बरें म्हूण तें फकत ताणें म्हटलें बरें हे तुवें करूंक जाय देव तुका कोत म्हणटा तें हांव ताचेर चावली म्हाका आयकोंक नाका आसलें कर जें देव तुका कर म्हणटा तें पूण तूं जाणा सांजची गरज ना घरांत शांती आसची नासली ह्या घरांत म्हाका तें करूंक नाका आसलें आनी हांवें ती भासाभास म्हजी तकलेन आयकल्ली म्हज्यान घोडयेक फोनार म्हणून येतालें आयक म्हाका फकत तुका सांगूंक जाय हांव माफी मागता गेल्या सुमारान चावली म्हूण आनी म्हाका आयकता तें मनशान म्हणटलें बरें वय हांव खरींच अजापली तुजें वागणूक पळोवंक म्हणटूच हांवें मागणें केलें देवा उपकार 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 करून तांकां कुरपाती म्हणूंक म्हजी बी चूक जाली तें म्हाका खुबूच आदार दिवपाचें हांव फकत चिंतानी तें आदार दिवपी म्हूण जर म्हज्यान म्हणून येतालें बरें तूं जाणय हांव खरेंच माफी मागता गेल्या सुमारान चावली म्हूण आनी ताच्यान म्हणून येतालें बरें तूं जाणय वय म्हाका तें फावो आसलें म्हूण तुजो गुन्यांव करिना पूण बरें हांवें फोन केलो अपेक्षा धरून ती पोतीपाल करतली म्हूण करूंक ना हॅलो तूं कशें आसाय तूं तो देव म्हजे वती चलो कित्याक तो जाणो तुज्यान इतलेंच बगूं येता म्हूण आनी हांवें माफी मागली आनी त्या मनशान म्हटलें बरें हे ताची दास्ती काडपाची बिलकूल गरज ना हांवूय वायट तरेन वागली ब्ला 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 पूण मुदो तो जोरी तांची एकदमूच गौरवी आनी हांसो सारपाचें चिंतप आसलें हांवें तें करूंक गरज पडली म्हाका शांती मेळोंक हें तुवें सोजमोंक जाय तूं लोकांक बोगसोने दितोस आनी तूं विंचून काडटाय सारकें तें करूंक तूं तांचेर उपकार करिना तूं स्वताचेर उपकार कोत्ताय त्यो तुका साल्वार करूंक तोच बीत कोत्ता ताका नाका तुवें तुजें जिवीत क्रोध आनी वायटान सारलेलें आनी कोडसाण आनी सगळें वायट आनी बोरी न्हय ती चिंतना तुका पसंती आसा बरें जिवीत जिवंक तूं घरा वेतोस तुका जाय जाल्यार तुका पसंती आसा सारके चिंतनाची सुरवात करूंक सारक्या चिंतनाची सुरवात करूंक आनी त्या मनस्थिती आनी चिंतनाक तुजेर ताबो दवरिना जावंक पयल्या 10 मिनटांक ती वयर येतात
तूं म्हणटाय म्हाका आदार दी, म्हाका आदार दी. आनी हांव तुका खात्रीन सांगता ती कांय लोक तुज्या जिवितांतलो ती तुका विशी कोट्टात. सो तुज्यान बरो वेळ थीर रावोंक जाता. तूं शेकी तांची गोवायकी जावंक पावतलें म्हणजे तुज्यान मीठ आनी उजवात जातलें. मीठ म्हणजे तुज्यान ताका तुजे कडेन आसा ताका ताणें तेलीन. तुज्यान तांकां तुजे कडेन कितें आसा ताका ताणो येता. एक बरी देंगी आमच्यान दुसऱ्यांक आनी स्वताक दिवं येता. ती बंद करूंक आमची मनस्थिती बदलतली मनस्थिती आनी ताचे बदलेक थीरपण विचून काडूंक. थीरपण एक खात्रीची निशाणी की आमी देवाचेर विस्वास दवरतात म्हूण आनी आमकां जाय ताणें आमचे वरवीं आपलें काम केल्लें. स्तोत्र 37:3 म्हणटा सर्वेस्पराचे पातयेवन राव आनी बरें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. आनी भेटोयता म्हजो नवो. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रींत तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रींताक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.